जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, तुमचे परत एकदा स्वागत प्रुडंट मीडियाच्या जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन. जस्ट इमॅजिन. आता खंय IPL मॅच फिक्सिंगाचे लिंक्स गोंयान सुद्दां मेळ्ळ्यात. गोंयान तुमकां लिंक्स भरपूर आहा. आमी CMाक विचारले, हे कितें CM आतां IPL मॅच फिक्सिंग ते बी आहा, पयलीं बुकीज हे पयलीं ड्रग लॉर्ड बीन सगळे आहा, टेररिस्ट बीन खंय कोणी जावं गोंयान लिपताले, आतां IPL बुकीज सुद्दां गोंयान येतात. तेजेर CM म्हणपाक लागलो, गोंयान टेररिस्ट येवं ना जाल्यार क्रिकेट बॅटींग करपाक बुकी येवं नाजाल्यार कोणी येवं, कितें ते एंट्री टॅक्स बी सारको कायदेशीर फारीक करून येयले म्हणजे जालें, आपणाक आनी बाकीच्या काय लागना. फक्त बरें इश्टानो, 10वीचो रिजल्ट जालो. जवळ जवळ 15,000 भुरग्यांक आतां प्रश्न पडला की 10वी पास जावन आतां फुडें करप कितें. म्हाका हो प्रश्न पडना नासला की हांव 10वी पयल्या अटेम्प्ट. आमच्या मडगांवच्या भाई नायकाक सुद्दां होच प्रश्न सतायता इश्टानो. भाई नायकान ह्या वर्सा आपली 10थाची उरलेली एग्जाम आन्सर केल्या आनी ते पास सुद्दां जाले खंय. कितें अजाप. नमस्कार भाई, आमी अशें आयकलां तुमी 10थाची एग्जाम आन्सर केल्या खंय म्हणून आनी तुमी तितून पास सुद्दां जाले खंय. हें आनी कितें अजाप. हे सांगतना म्हाका खूब आनंद जाता. म्हणजे ही गजाल खरी तर. बरें, 10वीची परीक्षा पास जाल्या बद्दल तुमकां हार्दिक अभिनंदन. पूण ह्या आनंद जातना म्हाका मातसो हळू भंय दिसपाक लागला. कित्याक भाई, कित्याक भंय दिसता तुमकां. तुमी कितें माल भटांकर रावनात मागीर तुमकां कित्याक भंय. बरें हे म्हाका सांगा, तुमकां कित्याक भंय दिसता भाई, सांगा आमकां. 10वेचो रिजल्ट लागतकच कितें करप हें म्हाका अजून कळना. तूं बेठोच टेन्शन घेता भाई. तुका आनी कसलो करियर बी करपाचो उरला. तूं वेल सेटल आहा आनी बेस्ट ते सर्टिफिकेट बेश्टी वंटी लावंक जाय म्हणून 10th आन्सर करप ती तुका. बरें, कारण कितें तुका भंय दिसपाचो सांग आमकां. जस्ट इमॅजिनाक सांग. चल, कोणाक सांगू नाका, आमकां सांग. कारण हय सांग आमकां सांग. हय आमी आयकता, सांग. मडगांवची परिस्थिती तुमकां खबर आसा. हांव डिटेल उलोवंक सोदिना कारण ते ना आय वील इंटरप्ट यू हियर भाई प्लीज. मडगांवची स्थिती आमकांय खबर आसा आनी तुकाय बी ती बेस बरी खबर आसा. सो आतां आनी कितें फाटीं फुडें करूं नाका, सर फुडें आनी ही मडगांवची स्थिती जाग्यार उडय. 2012 करूंक ना म्हणून कांय नजो, 2017 खातीर फुडें सर. बरें, हांव तुका एक सिंपल क्वेश्चन विचारता जेची जाप सगळ्या मडगांवकारांक खबर आसात. अशें तुका दिसता फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनाक फुडल्या दिगंबर कामत परत इलेक्ट जातलो अशें? म्हाका दिसना. मागीर जालें. आनी कसले संदेह दवरता तूं मनान, कित्याक? आमचे गव्हर्मेंट, आमचो चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकाराक ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता. आतां तो टिकेटीचो बी तो कितें आहा पळय न्हू विशय, तो मातसो क्लियर करून घे. तो जावपाक जाय. तो जातकच आमी अवश्य मेळया. एक भाई दुसऱ्या भाई कडेन टिकेट मागल्यार तो भाई ताका दिवचो ना. भाई मरे हिंदीची न्ही. बाकी आमचो भाई नायक 10th पास जाला पळय, ते स्कूल खंयचे रे? मठ ग्रामस्थ हिंदू सभाचे ते दामोदर हायस्कूल. आपल्याच स्कुलान पास जालो 10th. यूज करून घेवचे पडटा न्हू पावर सगळे. सद्या खंय संजय दत्त सद्या येरवडा जेलीन आहा खंय. पण तो दुख्खी ना खंय, कारण ताका कोणे तरी सांगला की थोड्याच दिसांनी खंय हांगासर बरे सेलिब्रिटी येवपाच्या. श्रीशंत गुरुनाथ केळेकर बीन, राजीव शुक्ला एन श्रीनिवासन, विंदू धारासिंग, नवज्योत सिंग सिद्धू आनी 2-4 चियर गर्ल्स सुद्दां येवपाची आहा खंय. आनी सलमान खान सुद्दां खंय आहा वाटेर, तो ते काळवीट प्रकरण. बाकी हो जिजू जनार्दन, श्रीशंताचो फ्रेंड, जेणे श्रीशंताक फोंडान उडयलो, तेचें नांव टीव्हीर येवपाक लागलेल्याक खुबश्या मेवण्यांनी गोंयान आपल्या भावजींक जिजू म्हणपाचें बंद केलां खंय आतां. ते म्हणटा हो आनी जिजू आमचो जनार्दन नासल्यार पुरो. बरें, ओके, हांवें तुमच्या कडसून म्हाजेरूच मारून घेतलें. हे IPL आतां इंडियन प्रिमियर लीग उरलें ना आतां, तर हें IPL इंडियन प्रिजनर्स लीग जावपाचें आसा. बरें, पणजेचो मेयर सुरेंद्र फुर्ताडो म्हणटा की पावसाळो स्टार्ट जावच्या पयलीं खंय पणजेन गरजेची कामां जी आसा ती टायम टू टायम जातली आनी कंप्लीट जातली. म्हणजे जून म्हयन्यान रस्त्यांचें हॉट मिक्सिंग आनी ऑक्टोबरान नाले साफ करपाचें काम. सारकें मरे? अशें आसता तें नॉर्मली.
हॉट मिक्सिंग जुलयान बी पावसान कित्याक करता मेच्या एंडाक काय कळना म्हाका बरें इश्टानो हे पॉलिटिशियन आमकां रिपोर्टरांक जर्नलिस्टांक सदांच मारपाक सोदतात म्हणजे सदांच आमच्यो विकेटी उडोवपाक पळयतात हे आय मीन गेमीन आनी आर्ग्युमेंटांनी आतां पयरूच वास्को हांगासर पर्रीकर सुपर किंग्स वर्सीस गोवा रॉयल जर्नलिस्ट हांच्या भितर एक 2020 मॅच आयोजीत केल्ली कितें जालें त्या मॅचीचें कशी आसली ती मॅच कोण जिखलो हय कितें सांगा म्हाका हय अशें जाता न्हू पळोवया आमचो सविस्तर रिपोर्ट जस्ट इमॅजिनाचो आणि पर्रीकर सुपर किंग्साचो ओपनिंग बॅट्समॅन ग्राउंडार येयल्लो आसा आणि हार्ड हिटर गणेश गेल सुद्धा मॅचीक पावलेले आसा आणि पर्रीकर सुपर किंग्साचो आवेर्तान सेहवाग ऑल सेट फॉर द बिग मॅच आणि पर्रीकर सुपर किंग्साचे फास्ट बॉलर कार्लोस चंडीला रोहन श्रीशंत आणि नरेश पोलार्ड आणि कॅप्टन मनोहर धोनी हॅज अराइव्ड फॉर द बिग डे बिग मॅच India's first captain to play with Bata Sleepers. कार्लोस चंडीला आपणाक फर्स्ट ओवर दी म्हणून ऑलरेडी बॅटिंग करपाक लागला म्हणजे फिक्सिंग करपाक लागला आणि ही पर्रीकर सुपर किंग्स टीम्स तयार टू अटॅक कोच सतीश वाटमोरे हॅव्हिंग फ्यू लास्ट मोटिवेशनल टॉक्स विथ कॅप्टन आणि आता टॉस जर्नलिस्ट रॉयल्स जिखलेले आसा पण तरी आसतना पर्रीकर सुपर किंग्साचो कॅप्टन मनोहर धोनी म्हणटा की तोच पयली बॅटिंग करतलो टॉस कोणी जिखूं रडी खेळप स्टार्ट जाल्ले आसा दादागिरी करप स्टार्ट जाल्ले आसा डिक्टेटरशिप आणि सॉलिड पॉलिटिक्स ओपनिंग बॅट्समॅनाच्या जाग्यार कॅप्टनान फास्ट बॉलरांक पयली बॅटिंगेन धाडला हे कितें हे पॉलिटिक्स काय जिखपा खातीर मनोहर धोनीची एक आगळी वेगळी टॅक्टीक फाटल्या मॅचीक 4 सिक्सरी दिवपी आणि 10 नो बॉल घालपी बॉलर सुभाष ठेन एका ह्या फावटी कॉमेंट्रीची जबाबदारी दिल्ली आसा आणि हो गेमीचो पयलो बॉल आवयस बॉलर सामके बॅट्समॅन कशे खेळटात मरे आणि बॅट्समॅन बॉलरा भशेन वागपाक लागले कार्लोस चंडीलान वारे घालपाक सुरवात केलेली आसा आणि मातसो जाल्यार इंजामुल हक कसो रन आउट जावपाचो कार्लोस चंडीला हो फक्त स्क्वेअर कट स्पेशलिस्ट गांगुली कसो ऑफ सायडीचो महाराजा तशें रे आणि कार्लोस चंडीलान उखल्ली गेमीची पहिली 6 आणि 6 न्हू तर ती 4 आसा 4 जाल्ली आसा कार्लोस 4 मारून सुद्धा बेजार जाल्लो आसा कित्याक चियर लिडर्स नाचपाच्या जाग्यार हे कोण नाचता काय म्हणटा तो बरी हाडा मरे परत एकदा बॉलराक धाडला बॅटिंग करपाक आणि एक टॅक्टीक बॉलर रोहन श्रीशंत ॲट द स्ट्रायकिंग एंड आणि ही एक 6 न्हू तर ही कॅच अरे बाबा माझ्या हार्ड हिटर आवेर्तन सेहवाग ऑन द ग्राउंड कॅप्टन मनोहर धोनीन फायनली कॉमेंटेटराक सुद्धा देवयल्लो आसा बॅटिंग करपाक कॉमेंटेटर सुभाष ठेन आणि परत एकदा बॅटिंग केलेली आसा आणि पिराडो घेऊन धांवताना दिसता आमकां सुभाष ठेन आणि आता पर्रीकर सुपर किंग्स बॉलिंग करपाक तयार कॅप्टनाचे गेमीचे लक्ष ना कशेंच लक्ष ना कॅप्टन मनोहर धोनी फक्त ॲडव्हर्टायझिंग आणि फोटो सेशन करपाक आसात मग्न आणि फिल्डिंग बरी जाल्या हे कोण म्हणटा कोण म्हणटा घुस केला रे ओगी राव कितें राजन हो बॉल फिल्डिंग करूं नाका 4 सोड 25,000ची बॅटिंग लागल्या हाजेर घुस कर कळ्ळें मरे ह्या असल्या फिल्डरांच्या भरवशार टुर्नामेंट खेळपाचे आणि 3 बॉल जाल्ले आसतना मदींच आपूण बॉलिंग घालपाक येयल्ले आसा कॅप्टन मनोहर धोनी जाय तेन्ना ओव्हर स्टार्ट करता ते बेस्ट बॉल टुर्नामेंटाचो सगळ्यात बेस्ट बॉल हो हांव डिक्लेअर करता आणि कॅप्टनान डिक्लेअर केले की ते जिखले म्हणून आपूण जिखले डायरेक्ट हरशी जर्नलिस्ट जिखले आणि जेंटलमॅनांची गेम खेळून जातकूच एमएलएज वेर बॅक टू देअर ओल्ड ट्रेड खावपाचे म्हणजे स्नॅक्स बिस्किडी चा इश्टानो
मॅच सोंपली म्हणून आमचे कार्य सोंपता ना न्हू. आमी विसल ब्लोवर न्हू, आमी ट्रम्पेट ब्लोवर. आमकां दुसऱ्याच दिसा कळ्ळें की ही मॅच फिक्स आसलेली खंय आनी आतां ही मॅच कोणें फिक्स केल्ली आनी कितल्यांक केल्ली हाची चवकशी करपाक GCAन शेखर साळकर कमिटी बसयल्या खंय. पळोवया आमी तांचे कडेन उलोवन. डॉक्टर साळकर, ही जर्नलिस्ट वर्सीस पर्रीकर सुपर किंग्स क्रिकेट मॅच कोणें फिक्स केल्ली आनी कोण आसा ह्या हितून बुकी कोण कितें कळ्ळां तुमकां कोण बुकी? म्हणजे तो हांगा आमचो स्टाफ आसा. बाळू बी स्टार्टींग बेश्टी कळांचें नांव घेना मार उडयलो कितें बेश्टें बाळू फडके कितें तो वळख न्हय. तो फोन सुद्दां ताका मॅसेज सेंड करपाक येना आनी हय बरें हो आतां तुमकां कळ्ळा पळय की तो GCAतलो मनीस म्हणून बुकी आहा तो फाल्यां सपोज प्रूव जालें गुन्यांवकार म्हणून जाल्यार तुमी ताका कितें ख्यास्त दितले? सो ताचें 2 दिसाचें वेतन कापलें वतलें प्लस ही हॅज टू पे अरावंड 2500 एज अ फायन. सगळे आमदार कितें म्हणटात जे खेळटाले ते तुमी तेंचें इंटरोगेशन केलें काय आमदार म्हणून सोडून दिलें तांकां कितें म्हणटात ते? आपल्याक खबर ना अशें म्हणजे नरोवा कुंजरवा भुमिका घेतली. बरं तेंची खंय चूक नासली? तुम्ही कॅप्टन मनोहर धोनी जो संशयास्पद रितीन बॉलिंग बी घालतालो पळय 1, 2, 3 टप त्याचे बॉल पावत नासले बॅट्समॅना कडेन आनी सामको संशयास्पद रितीन तो फिल्डिंग करतालो तेजेर कितें कारवाई केल्या? आनी ताका आमी वी हॅव स्ट्रिप्ड हिम ऑफ द कॅप्टन्सी फॉर 2013-14 आनी 2 फर्स्ट क्लास मॅचीस ताका पयल्यो बॅन आसा. सो सॅड एका बऱ्या प्लेयराचो करियर काबार तर. So Manohar Dhoni will not be a captain anymore in future. He will not be a captain in future. पण सर दुबावाचेर तुम्ही कॅप्टन मनोहर धोनीक इतले व्हडले पनिशमेंट दिता कित्याक दिता इतले व्हडले पनिशमेंट? आय मीन ताचो क्रिकेटींग करियर काबार जावं शकता न्ही ताका एड्स मेळपाना. Why such a stern action against him? A proper message has to go to all the players that तू कितको बरो आसलो आनी कितें आसलो nobody is indispensable and you cannot take your committee for granted. आणि कुंकळी MLA राजन नायक ताणे खूब शो फोरी पयल्या तुमी मुद्दम सोडल्या घुस केल्या तो मान्य करता की ही मॅच फिक्स आसलेली म्हणून. ही हॅज नॉट प्लीड गिल्टी म्हणजे ताणें आपूण गिल्टी ना म्हणलें आपलें जावकूच ना हें जावकूच ना. वी हॅव गॉट आवर सोर्सीस वीच हॅव सेड दॅट येस दीस थिंग हॅव हॅपन्ड. आणि हे मॅच फिक्सिंगान फायनान्शियल इन्वॉल्वमेंट कितले आसले म्हणजे कितल्या लेवलाचेर आसलें फायनान्शियल इन्वॉल्वमेंट? ना फायनान्शियल ना. आवय फायनान्शियल इन्वॉल्वमेंट कांयच ना मागीर कसले कपलाचे मॅच फिक्सिंग तर हें कसलें बॅटींग हें आनी कसले बुकी तर ते बुकी का फुकी? Just imagine. आता जे लोक पणजे येवपी असतात पळय न्ही ते कितें करतात परवरीच आपापल्यो गाडयो पार्क करतात आनी चलत मांडवी पुला वरसून ते कामाक येतात खंय पणजेन. कारण ते म्हणटात की मेळत थंय पार्किंग चार्जीस मेळत थंय पार्किंग चार्जीस अर्द्या वयर पगार पार्किंग चार्जीसाकूच वयता. सो गाडीत खंय तरी पार्क करून चलत येयल्लो बरो. हे पे पार्किंग आनी रस्त्यावेल्या गजाली म्हाका याद जाली. विजय सरदेसायान सरकाराक हायवेचेर ट्रॅफिक जे कंजेशन जाता तेजेर एक बेस्ट उपाय सांगला. पयलींच तांणी प्रेस घेतलेली तो कितें म्हणटा खबर आहा? अरे हायवेचेर डिवायडर बी कित्याक जाय रे कित्याक हायवेर डिवायडर बी काडात मरे डिवायडर काडला इतलो जागो तयार जाता खबर आहा मरे 4 लेन्स रस्त्याचो जागो तयार जाता मरे डिवायडर कित्याक करता शो मारपा जाय कितें झाडां बिडां लावन व्हडलीं व्हडलीं झाडां आनी बेजारां कितें कसलें सरकार परिवर्तन सरकारान कित्याक शो कित्याक मारपा जाय रे काडा बरें ते डिवायडर सगळें जाय इतलो रस्तो मरे कितें 3 टिप्पर काडा बरो जाता कितें चल्ला रे फकाणां करता. आनी इश्टानो ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपयता हांव. आयचें आसप हांगाच मातशें थारोवया परत फुडल्या आठवड्यान आमी मेळुया न्हू आयतारचे 7:30 9:30 11:30 आनी रिपीट शोज ऑन ट्युजडे एंड थर्सडे आं याद दवरा. पण तो पर्यंत तुमकां कितें सांगपाक बी जाय जाल्यार म्हाका तुमी मेल करा features@prudentmedia.in हाचेर. आणि तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां बाय बाय बरें करून रावा आनी सांगला ते करा उदक वीथ विस्की डोंट फॉरगेट बाय बाय. Just imagine.